Working for the party so Okay. that we can come back to power with a compelling majority. And party has been working continuously for the 5 years. 30 म्हणटा टार्गेट दवरलेले आसा. टार्गेट दवरूनच काम करपाक जाय आनी पक्षाक त्या तरेचें काम केल्लें आसा गोंय राज्यांत. तुम्ही पळयल्यार गेल्या 15 वर्साचो इतिहास पळया. रोड नेटवर्क पासून प्रत्येक गोश्ट आमी नवीन नवीन करून घेतलेली आसा. उलोवपाक सोंपें आसता बाकीच्या लोकांक. आमकां कांय लोक टिका करता पूण तेंच्या काळान आनी आमचो काळ जो पळयल्यार जमीन आसमानाचो फरक हा की गेल्या 15 वर्सांनी विकास करता. Another thing is, as a TCP minister, again NDZ कितले जागे केलेले आहात तुम्ही. जे परत सांगता तुमकां तुम्ही बेश्टे कन्फ्यूज बी जावं नाका. जे कितें प्रायव्हेट फॉरेस्ट आहा सुप्रीम कोर्टान तेजे स्टे दिल्ले आसा आनी कांय रिपोर्ट्स ऑलरेडी फायनलिटीन दिल्ले आसा. थंय केन्ना केन्ना न चुकोन केन्ना केन्ना डेव्हलपमेंट परमिशन जावं न्हय. आनी पॅडी फील्ड सॉल्ट पॅन ह्यो सगळे गोश्टी हे तुमी पळयला. तुम्ही काय इन्सिडंट्स पळयल्या की सॉल्ट पॅन आनी हे सगळे गोष्टी कन्वर्ट जातात. म्हणजे टेकन स्ट्रिंजंट मेजर्स एंड देर इज नो क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्रोमायज ऑन दॅट. आय ऑलरेडी इन्फॉर्म द रेस्पेक्टींग ऑथॉरिटीज आनी आमी ऑलरेडी नोटिफाय आमी केल्ले आसा गोंयचे हितान. हेज्या खातीर आनी वेगळो कायद्याची गरज ना. आमी जे कितें केलां आयज पर्यंत इतिहासान जावंक ना. तुमी पळयलां की मुख्यमंत्री ऑल्सो हॅज अप्रिशिएटेड वॉट वी हॅव डन. वी आर डुईंग दिस एंड दॅट आय डिसायडेड इन द टाउन एंड सिटी प्लॅनिंग मीटिंग. This will never be changed because we are also intimating it through affidavit in the Supreme Court and also through the MOEF. Anybody wants to take permission in future has to go to MOEF. So more to come, more land will be another 10 crores. Okay.